नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे वर एक डायनॅमीक आनी यंग असे डॉक्टर आकाश गांवकर, गोंयचे नामनेचे बडींग असे आनी सामकेचे तेजस्वी असे डॉक्टर, ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ डॉक्टर. आणि आयचो विशय आसा तो म्हणजे अनेमिया इन चिल्ड्रन, म्हणजे ल्हान भुरग्यां मदीं जावपी अनेमिया जे रक्ताचे दुयेंस आसा ताचे विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर, जे खूब आमकां कॉमन दिसून येता ताचे विशीं विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर आमचे बरोबर आसा स्टुडियोन. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. डॉक्टर, सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमी जेन्ना अनेमिया म्हणटा तेन्ना वॉट यू मीन बाय अनेमिया, म्हणजे अनेमिया म्हणजे कितें सादे भाशेन सांगतले जाल्यार? सो अनिमिया म्हणजे कितें, आतां आमचे रगत जे आसा तातूंत वेगळे वेगळे पार्ट्स आसता. एक रेड ब्लड सेल जाले, एक व्हायट ब्लड सेल, प्लेटलेट, हे सगळे गोष्टी आसा. आतां रेड ब्लड सेल जेन्ना कमी जाता ब्लडान ताका आमी अनिमिया म्हणटा. सो बेसिकली दिस इज म्हणजे डेफिशियन्सी किंवा कमतरता रेड ब्लड सेल्स, म्हणजे तांबड्यो ज्यो पेशी असतात तांचे कमी जाल्ली. म्हाका सांगा, म्हणजे हाव कॉमन इज दीस अनेमिया, म्हणजे कितके, म्हणजे आमचे जर जशे इन्सिडन्स रेट पळयलो जाल्यार इन्सिडन्स रेट इज व्हेरी व्हेरी हाय. आतां फॉर एक्झाम्पल आमची आतां कशी डेव्हलपिंग कंट्री आसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडियेक, फूल अख्खे दुनियेक डेव्हलपिंग कंट्रीज जितले आसा, ऑलमोस्ट 1 in 4, 1 in 5 चिल्ड्रन आतां इन्सिडन्स वयल्यान वाडूंक लागला. अच्छा, रायट. इट वॉज ऑलवेज हाय. आतां मातसो कमी जावंक लागला कंपेर्ड टू बिफोर, बिकॉज गव्हर्मेंट्स आर डुईंग ऑफ आमचे एटलिस्ट आवर गव्हर्मेंट, इंडियन गव्हर्मेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब इन प्रोवायडींग. आतां तांकां सगळ्यांक भुरग्यांक आतां डिवर्मिंगाचे टॅबलेटी दिता, आयनाचे टॅबलेटी दिता. सो बिकॉज ऑफ दीज प्रोग्राम्स मातशे कमी जावंक लागला, पूण तरी इट इज अ व्हेरी व्हेरी मेजर प्रॉब्लम. म्हणून म्हाका एक तुमचो कितें तरी वर्ल्ड अनेमिया डे म्हणून सुद्दां आसता की जस्ट फॉर अवेरनेस, म्हणजे खंयचो आसता सो डॉक्टर? वर्ल्ड एनिमिया डे आमचो आतां आसा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सेलिब्रेट इज 13 तारखेक ऑफ दीस मंथ, फेब्रुवारीचे 13 तारखेक. आणि इंडियेक आमी जो नॅशनल एनिमिया डे करतात दॅट इज ऑन 21st of March. अच्छा. सो बेसिकली हाजो मोटो हो आसा की लोकां मदीं एक जागृतकाय जावची, एक अवेरनेस जावची, दॅट शो मोर, म्हणजे अशें ऑडियो व्हिज्युअल म्हायती दिवपी चड एक्टिविटी जावच्यो, लोकांक अवेरनेस येवचो. म्हाका सांग डॉक्टर, आतां जेन्ना आमी अनेमिया म्हटलें की तुमी आमकां सांगलें ताचे इन्सिडन्स कितें आसा, म्हणजे ताचें प्रमाण कितें आसा, पण हाचे कारणां कितें जावं शकता? जशें तुमी म्हणलां की आतां ल्हान भुरग्यांक आतां तुमी आयनाच्यो टॅबलेट दिता किंवा डिवर्मिंग म्हणजे दंतांच्यो टॅबलेटी दिता, पण हीच कारणां काय आनी कितें कारणां आसूं शकतात? मातशें विस्कटान सांगात. सो अनिमिया मेन म्हणजे कशें आसा, आतां आयर्न डेफिशियन्सी आसा अनिमिया, हें सगळ्यान पयलीं कारण अनिमियाचें. आयर्न डेफिशियन्सी म्हणल्यार कितें जाता, आतां आयर्न रिच जेवण जेन्ना मेळना भुरग्यांक, तातूंत तांकां ब्लड, मागीर तांचे रेड ब्लड सेल्स जे आसा ते कमी जावंक लागता. सेकंड रिजन कितें जाता, आतां सपोज भुरग्यांक ब्रेस्ट फिडींग मेळूना, मदर्स मिल्क फर्स्ट 6 months, पयले 6 म्हयने ब्रेस्ट फिडींग आमी जे दिता पळय, दॅट इज व्हेरी व्हेरी रिच इन आयर्न. म्हणजे आवयचें दूद जे तांकां मेळूना, फक्त फॉर्म्युला फिडाचेर आसा किंवा तांकां प्रॉपर न्यूट्रिशन जावना, ताका लागून अनिमिया जावंक शकता. अच्छा. दुसरी गोष्टी मागीर अदर रिजन्स जे आसता पळय अनिमियाचे, आतां खूब भरपूर तेंप जालो क्रॉनिक इलनेस जी आमी म्हणटा ती आतां कोणाक जाला सपोज, ती बॉडीचेर खूब इफेक्ट करता. सो आमचे बोन मॅरोचेर इफेक्ट जाता. बोन मॅरो इज कितें, फॅक्टरी आमची बॉडीची ब्लड तयार करपाची. फॅक्टरीचेरूच इफेक्ट जालो जाल्यार मागीर तुजे ब्लड सेल्स जे आसा ते तयार जावचे ना सारके. दुसरे मागीर नेक्स्ट कितें आसा, जेनेटीक डिसऑर्डर, आतां थॅलेसिमिया बी जे आसता पळय, सो तातूंत कितें जाता, ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय जाता, रेड ब्लड सेल्स जे आसा. सो त्या भुरग्यांक मागीर परत परत तांकां ब्लड ट्रान्सफ्युजनां बी दिवची पडटा, हें कारण आसा. नेक्स्ट मागीर आसा, आतां प्रीमॅच्युअर बेबी बी जाली, तांचे इन जनरल आयर्न स्टोर्स जे आसता बॉडीन भितर ते कमी उरता. सो बेसिकली ह्या बॅकग्राऊंड जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की तुमी म्हटलें की आतां गव्हर्मेंट खुबश्यो अश्यो म्हणजे फॅसिलिटीज आसा जाका लागून हें कंट्रोलान हाडूंक शकता. तरी पण जो आमचो डायट आसा, म्हणजे जो आहार आसा भुरग्यांचो, तो खूब इम्पॉर्टंट आसा डॉक्टर. तर म्हाका सांगा, ह्या आहाराचो आनी ह्या अनिमियाचो संबंध कसो कितें आसा? खुबशे फावटी आमी कितें करता, आमचो एक जनरल आउटलूक आसता की भुरगे बरे टुमटुमीत आसता, म्हणजे छब्बीस चिक्स आनी रोजी लिप्स वॉटर इट इज, की म्हणजे ते भुरगे गुडगुडीत आसा म्हणजे बरें आसा. बट ऑल दीस डजंट स्टँड. आणि तर हाचे एक्झॅक्टली म्हणजे डायटाचें आनी हाचें कोरिलेशन कशें आसता मातशें सांगात, आनी खंयचो डायट तांकां इज योग्य की बाबा हातून तुमचें हें अनिमिया प्रिव्हेंट जावंक शकता? सो पयले 6 म्हयने आमी सांगता आवयचें दूद म्हणजे अमृत, बेस्ट, आनी कांय दिवपूच नासता अजिबात. ओके. 6 म्हयन्या नंतर आमी जेन्ना जेवण बी चालू करता बाकी भुरग्यांक, सो नॉर्मली कितें जाता, आतां गायेचें दूद दिलें, बोकडेचें दूद दिलें, ऑल दॅट इज कितें जाता, तातूंत बेबीक कॅलरीज तरी मेळटले, पूण चड दूद जेन्ना पिवप जाता पळय भायलें, ते इट इंटरफियर्स विथ आयर्न अब्जॉर्प्शन.
अच्छा. इवन दो यू आर गेटिंग गुड आयर्न रिच डायट आता खाल्लो पालक भाज्यो बी खाल्ले भरपूर पूण ते अब्सॉर्ब जावचे ना आयर्न. अच्छा. नेक्स्ट मागीर आतां विटामीन सी जाय पडटा विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आयनाच्या अब्सॉर्प्शनाक हेल्प करता. विटामीन सी तुमकां मेळटलें इन गुआवाज, पेज, ऑरेंजीस, टोमॅटो, स्ट्रॉबेरीज बी. नेक्स्ट मागीर आनी एक जें आसा पळय विटामीन B12 डेफिशियन्सी आनी फोलेट डेफिशियन्सी, फॉलिक एसिडाची जी डेफिशियन्सी आसा दॅट इज ऑल्सो आनी एक तो कारण एनिमिया जावपाक. सो आतां नॉर्मली प्युअर वेज डायट आसता पळय तातूंत विटामीन B12 इज नॉट देर. अच्छा. सो तांकां जनरली डेफिशियन्सी जाली जाल्यार विटामीन B12 लागूनूय एनिमिया जाता भुरग्यांक. अच्छा. सो B12 इज देर इन नॉन वेज सोर्सीस, चिकन बी. अच्छा. सो हो जर डायटाचो भाग म्हणजे समजा बाय चान्स समजा अशें समजा कोणी व्हेज आसा जाल्यार तांच्यांनी हे B12 सप्लिमेंट घेवप किंवा जशें तुमी सांगलें की आयर्न आसा ते ताच्या बरोबर फोलिक एसीड ऑलरेडी एडेड आसता. पण अश्यो टॅबलेटी केन्ना केन्ना घेवच्यो पडटा पण त्यो घेवपाक अनुमान नासतना घेवचे बरोबर डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार. म्हाका डॉक्टर आतां एक असो विशय आसा की आतां ही सगळी तुमी सांगली कोणाक हें कॉमन आसा तर म्हाका सांगा खंयच्या तरेच्या किंवा खंयच्या पद्दतीच्या भुरग्यां मदीं हें चड दिसून येता. मे बी देर लायफस्टायल काय खंयचे वॉट इज एक्झॅक्ट को रिलेशन. सो एक तर फर्स्ट इज मिल्क एक कारण जालें जे चड दूध पितात ते. मागीर आमच्या आतां गोंयान कशें आसा भुरग्यांक आतां बिस्किटेन किंवा बिस्किट्यो बुडोवन दिले चायेन, काकणां बुडोवन दिली चायेन. सो ते तातूंत कितें जाता अगेन भुरगो फक्त मोठो गुडगुडीत जातलो पूण ताजें ब्लड वाडपाना. अच्छा. ते मागीर हात पांय ताजे धवे दिसूंक लागतले, वोट धवे दिसूंक लागतले, ते सिम्पटम्स बाकीचे आसतले. सो इवन दो परत चबी जातलो भुरगो पण अच्छा. म्हणजे कमी जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. दुसरें म्हणजे आनी एक म्हत्वाची गोष्ट तुमी सांगली डॉक्टर खूब इन्फॉर्मेटिव्ह आसा की गोरो भुरगो म्हणजे तो बरो दिसता हें जरी खरें असलें पण तो अनेमीक आसूं शकता. सो दीस इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर. हें सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय कारण अनेमी आशिल्लो भुरगो किंवा मनीस फेक म्हणजे असो मातशें तो हें जाता म्हणजे ते रंग गोरेपण ताका येता बट दॅट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ आयर्न. बरोबर. मग डॉक्टर आता केन्ना केन्ना अशी थोडी दुयेंसां आसता न्हय की बाबा ह्या दुयेंसांक लागून तुमी आतां थोड्या पयलीं मेन्शन केलें की अशें कांय दुयेंसांक लागूनय तांचे ते हिमोग्लोबीन किंवा RBCs कमी जावंक शकता. सो वॉट आर दीस वॉट टायप ऑफ दुयेंसां खंयची दुयेंसां आसतात ती. सो आतां हें ब्लड डिसऑर्डर आतां जेनेटीक जे आसता पळय सिकल सेल एनिमिया जावं किंवा थॅलेसिमिया जावं तातूंत रक्ताचे आतां जे पेशी आसता तांबडी पेशी आसता तांचो शेप सारको नासता. अच्छा. थॅलेसिमियान ते ऑटोमॅटीक स्वताचीच बॉडी तांकां अटॅक करता आनी डिस्ट्रॉय करता. मागीर तांकां मागीर परत तांचें हिमोग्लोबीन कमी कमी जायत रावता. तांकां एवरी मंथली तांकां मागीर ब्लड ट्रान्सफ्युजन बी घेवची पडटा. बाकीचे मागीर जे आसा थोडी किडनी डिजीजीस आर देर. क्रॉनिक किडनी डिजीज म्हळ्यार खूब टायम आतां कोणाक किडनीचो बी त्रास जालो इट इफेक्ट्स द बॉडी. आतां सिलियाक डिजीज म्हण एक आसा इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लम ते अब्झॉर्प्शनाक प्रॉब्लम करता. तातूंत मातसो तुजें आतां इवन इफ यू आर टेकिंग बरो आतां डायट घेतलो तरी ते बॉडीच्यान अब्झॉर्ब करूंक जावचें ना. ते पचचें ना सारकें. लूज मोशन जाता तातूंत ब्लड लॉस जाता. सो रगत आसा ते इंटेस्टायनांतल्यान व्हांवता आनी इट गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ युरीन स्टूल्सांतल्यान भायर वता तें. सो ब्लड लॉस जाल्यारूय मागीर हिमोग्लोबीन कमी जावंक शकता. बरें. म्हाका सांग आतां डॉक्टर आमी हे सगळे चर्चा करतना एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे सर्वसामान्य मनशाक आतां जशें हांवें म्हटलें की केन्ना केन्ना भुरगीं गुडगुडीत आसता पेरंट्स आर हॅपी बरो गुबगुबीत आसा. केन्ना केन्ना अशें आसता की भुरगीं मातशें गोरे जाता किंवा मातशें पयलींच गोरे आशिल्ले आनी मातशें धवे जाले किंवा गोरे जाले की आनी मातसो आनंद जाता. हें सगळें बरें आसा पण हें भुरगें अनेमीक आसूं शकता. तर हें हाचे सायन्स एंड सिम्पटम्स जेन्ना तुमी पळयतले एज अ मेडिकल डॉक्टर तुमी आमकां कितें सजेस्ट करतले की बाबा हाचेर तुमी लक्ष दवरा हें अशें दिसलें काय तुमी मातशें कितें तरी वर्ड ऑफ कॉशन धरपाक जाय जाल्यार हाचे सायन्स एंड सिम्पटम्स कशें आसतले. सो सायन्स एंड सिम्पटम्स म्हणजे कशें जातलें आतां फर्स्ट पेरंट्स आतां पळयतले तांकां केन्ना केन्ना टिचरी कडल्यान मागीर पेरंट टिचर मिटींग आसतना मागीर कंप्लेन जातले बेबीच्यो की तो ऑलवेज इरिटेबल आसता, लक्ष सारकें घालना, सांगलेलें ताका याद उरना, किरकीर करता खूब क्लासीन. आनी हे पेरंट्स केन्ना केन्ना घरा सुद्दां नोट केलां आसतलें तांच्यांनी. मागीर क्लासीन सुद्दां घरा सुद्दां चॉक खावप, पायका आमी म्हणटा ताका. सो जे बेसिकली जे नॉन इटेबल जे आसता ते खातात. पेंट काडून अशें खरवडून खातले, चॉक खातले, कार्डबोर्ड पेपर बी ते खातात ते सिम्पटम्स. माती खातले. सो हे सगळे माती बी खावन मागीर आनी एक प्रॉब्लम कितें जाता तांकां मातयेचे भितर बी ते आतां आमी जे जंतू म्हणटात तांची तांतयां ते मातयेन भितर आसता. सो ते मातये बरोबर ती पोटान गेली तांतयां भितर हॅच जावन मागीर ते वर्म्स जाता तयार. सो दॅट इज वाय मागीर डिवॉर्मिंग इज इम्पॉर्टंट. कित्याक ते वर्म्स कितें करतात ते तुजे इंटेस्टायनांतले तुजे न्युट्रियंट्स जे तुका मेळूंक जाय ते मेळना. ते वर्म्स खातात, तुजे ब्लडूय खातात ते. सो आनी एक्स्ट्रा एडिशनल कारण जालो ब्लड लॉस जावपाचो. दॅट इज ऑल्सो कॉजिंग एनिमिया. मागीर ओवरऑल ग्रोथ जो आसा तांचो तो कमी उरता.
फायनल हायट जी ते बेबीज अचीव करचे आसतले वेन दे बिकम टीनेजर्स अडल्ट्स ती फायनल हायट जितली पावूंक जाय तितली पावची ना. मेमरी फंक्शन मातसो इफेक्ट जातलो. ल्हान बेबीजांक मायलस्टोन्स जे आमी म्हणटात, सोशल मायलस्टोन, मोटर मायलस्टोन, उलोवपाचे जे आसा ते सगळे मायलस्टोन्स जे एजीचेर अचीव जावंक जाय ते जावचे ना, ते डिले जावंक शकता. सो ओवरऑल न्यूट्रिशनान इफेक्ट पडलो की मागीर ब्रेनाचेर इफेक्ट जाताच बेबीच्या. अच्छा. आता हे जाल्यार आमी तुमी सांगलें की सायन्स एम म्हणजे आता आमचे जे ज पेशंट्स पेरंट्स म्हणा किंवा आनी कोण जे घरातले लोक आसतात तांच्या पद्दतीन दे कॅन अंडरस्टँड थोडेशे. आता तुमी हे कन्फर्म निदान कशें करतले की बाबा हे बाबा वॉट आर युअर मॉडलिटीज ऑफ डायग्नोसीस दॅट देर इज येस देर इज अनेमिया ऑर वेन यू विल पुट दिस चायल्ड एज अ केस ऑफ अनेमिया. सो आता अनिमिया आमचे कडेन जेन्ना येता नॉर्मली कशें सांगतात की एक मेन सायन एंड सिम्पटम जो पेरंटाक दिसता पळय दॅट हॅड केप्ट इन द एंड. आतां सांगू हात पांय धवे दिसतले, चड धवे जाल्यार येल्लो दिसतले. पेरंट्स केन्ना केन्ना अशें येता की आमकां कोणी सांगलें आमच्या बेबीचे अशे हात पांय हळडुळे दिसूंक लागले, ताका जॉन्डिस जाला काय म्हणून. केन्ना केन्ना दीस ऑल्सो कम्स एज अ प्रॉब्लम. सो ते आमचे कडेन जेन्ना येता आमी सिंपल एक ब्लड टेस्ट CBC एवरीबडी नोज इट कंप्लीट ब्लड काउंटान फक्त हिमोग्लोबीन पळोवपाचें आमी आनी दॅट वील टेल अस की बाबा अमके लेवलाचो कमी आसा. ऑन एन एवरेज 12 धरलो, 12च्या कमी आसा इट इज एनिमिया. गर्ल्सांक वेगळो आसता, बॉयजांक वेगळो आसता. मातसो 11.5 मेरेन उपकारता गर्ल्सांक आनी बॉयजाक एक 1 पॉयंट मोर 12.5 13 अरावंड आसूंक जाय. सो तेच ल्हान भुरगे जेन्ना न्यूबॉर्न बेबीज आसता तांचो खूब हाय आसता. थोड्या भुरग्यांचो 20 बी आसता हिमोग्लोबीन. नॉर्मली आमकां एक 15-16 बी जाय तांचो. थोड्या भुरग्यांक मातसो चड बी आसता. कमी असल्यार प्रॉब्लेम. मागीर एवरी टायम आतां हे जे लेवल्स आसा युअर पिडियाट्रिशियन वेन यू कम टू यू जेन्ना तुमी येतले तांच्या कडेन ते तुमकां मागीर एक्सप्लेन करतले खंयचो लेवल खंयच्या भुरग्याक कितलो आसा तो. पण अशें केन्ना जावं शकता न्ही डॉक्टर की तुमी आतां सांगलें की केन्ना केन्ना ते अननोटिस्डूय वचूं शकता. सो वेन इट हॅपन म्हणजे अशें अननोटीस वचपाची कारणां किंवा कितें जावं शकता केन्ना ते बाबा यू मे स्कीप की तुज्या लक्षान येना ते कारण फायनली द पेरंट्स हॅव टू गेट द चायल्ड टू यू विल नॉट गो टू एवरी हावस न्ही की तुमकां चॅक करपाक वचचें ना. सो हे पेरंट्साच्या नदरेंतल्यान केन्ना चुकूं शकता किंवा ते मिस आउट जावं शकता. सो नॉर्मली आतां मिस आउट जावप अनफॉर्च्युनेट आसा पूण कशें आसा नॉर्मली पेरंट्स बी आतां केन्ना केन्ना अशें म्हणूंक शकता की ना तो मस्तोच आसा तो लक्ष घालना. बरोबर करेक्ट दॅट इज दॅट. सो तसले ही आतां कॉमन सायन एंड सिम्पटम जाली पळय की ना अशें चुकूंक जायना. तो माती खाता ना तो बेश्टो बसून खेळटा ताका ते मजा दिसता खरवडून काडपाक जस्टिफिकेशन असले गोष्टीचे करप ना बिकॉज दीज आर बेबी तुका सायन दिता करेक्ट तुवें ती पिकअप करूंक जाय एंड देन यू कम टू युअर डॉक्टर आनी मागीर तुमी विचार बाबा असो असो आमचो बेबी करता इज इट करेक्ट कितें करपाचें. सो इट शूड नॉट बी टेकन लायक ना तो मस्त तो माती खाता तो म्हणजे लक्षात काय नाही मला खूप जाणांक पेरंट्स सवय आसा कारण मागीर एक सापड मारले तेजे. सो दॅट इज नॉट द मॉडलिटी ऑफ मॅनेजिंग दीस कारण यू हॅव टू नो व्हाय बेसिकली तो माती कित्याक खाता लागून जाता ते आणि ते ताका मेडिकल रिजन आसूं शकता आणि ते डॉक्टरा कडेन गेलो तुमकां सामकें तुजें निदान जातलें तें मॅनेजमेंट दिता. हो एक म्हत्वाचो जो मॅसेज आसा डॉक्टर म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो आसा की अशें जेन्ना भुरगीं आसात किंवा भुरगीं माती खातात किंवा चॉक खातात किंवा वणटीचो रंग पेंट काडून खातात तेन्ना तांकां मारप किंवा तांकां तापोवप इज नॉट द सोल्युशन. ती कित्याक खाता हाचे विशीं सविस्तर निदान जावपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी पेडिएट्रिशियना कडेन वचप खूब गरजेचें. जस्ट डोंट गो म्हणजे हांव कित्या खातीर सांगता म्हणजे ल्हान भुरग्याच्या तज्ञ दोतोरा कडेन गेलो ताचो एक दृश्टिकोन आसता कारण एकदां पेरंट्सूच ताका दोतोराक अशें फीड करता ना तो तसो केन्ना केन्ना मस्ती माती खाता तो मस्त तो दॅट शूड नॉट बी द आउटलूक. ते इग्नोर जावंक जायना असले गोष्टी अशे नजर अंदाज करूंक जाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरोबर. आतां सांगा डॉक्टर आतां आमी हे सगळे आमी ह्या बॅकग्रावंडाचेर आमी जेन्ना म्हटलें की ओके बाबा तेजे सायन्स एंड सिम्पटम्स पळयले तुमचें डायग्नोसीस जालें नॅचरली आमच्या सगळ्यांच्या मनांत आशिल्लो सगळ्यांचो आउट ऑफ क्युरियोसिटी आसतलो किंवा जाणून घेवपाची इच्छा आसतली की हा ट्रिटमेंट ऑप्शन्स कितें आसा ऑर हाव टू टॅकल विथ दीस इशू. सो ट्रिटमेंट अनिमियाचें सामकें सिंपल आसा. आतां थोडे आमकां कारण कळ्ळें कितें आसा तें. फर्स्ट आमी पळयतले की आतां CBC आसा कमी हिमोग्लोबीन आमकां मेळ्ळो कमी आसा. सो थोडे आतां खूब टायम जालो ताका तरी ताचें इम्प्रूवमेंट कांय ना. तुमी डायट बी सगळो ट्राय केलो एंड यू हॅव कम टू द पिडियाट्रिशियन. आतां तुमी आयला आमचे कडेन विचारूंक. सो आमी कितें करतले मोस्ट कॉमन कॉज इज आमचो आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया. त्या ब्लड टेस्टी बरोबर आमी एक आयर्न लेवल पळयतले ब्लडान कितलें आसा तें. सिरम फेरेटीन म्हणटा सिरम ब्लड आयर्न लेवल्स आमी पळयतले. इन केस हें करून सुद्दां तें नॉर्मल आयलें इट मायट बी सम अदर रिजन वेगळें कारण आसूंक शकता. वेगळें कारण कितें जातलें विटामीन आमी नेक्स्ट मागीर B12 लेवल फॉलिक एसीड लेवल पळयतले आनी बेस्ड ऑन दॅट आमी ट्रिटमेंट दिता. मागीर आयर्न डेफिशियन्सी एनिमियाचें कशें आसा ट्रिटमेंट आमी आयर्नाचे सिरप चालू करतात.
तो वन्स अ डे ऑर ट्वायस अ डे डिपेंडींग ऑन बेबीचे कशें आसा तें एक 3 म्हयने दिले 6 म्हयने दिले आनी मागीर आमी एवरी टायम रेग्युलर आमी ब्लड टेस्ट ती जस्ट टू सी आयर्न लेवल कितले वाडटा तें आमी पळोवंक जाय. अच्छा. इफ इट इज B12 तेन्ना मागीर आमकां सुरवातीक इंजेक्शनां दिवची पडटली बेबीक दॅट वील बी गिवन. ल्हान बेबी आसा जाल्यार जांगडाक दिवचें पडटलें ताका एवरी वीकली दिवची पडटा. समटायम्स सामकीच कमी आसा B12 लेवल विटामीन B12 लेवल जाल्यार आमकां डेली दिवची पडटा एक आठवडोभर. ताच्या नंतर एवरी वन्स अ वीक अशें दिवचें पडटा एक 4 आठवडे डिपेंडींग ऑन द लेवल बेबीचे कितले कमी आसा विटामीन B12चे लेवल ताज्या प्रमाणे. सो आय विल आस्क यू म्हणजे असं जावं म्हणजे एकाडेमीक क्वेश्चन म्हणटा तुमी की हाका मेडिकल इंटरवेन्शन म्हणजे सो कॉल्ड एग्रेसिव्ह आता जनरल जशें तुमी म्हटलें की आतां स्कुलांनी बी ल्हान भुरग्यांक त्यो आयनाच्यो टॅबलेट्स दिवपाक सुरू केल्या. हें सोडून मेडिकल इंटरवेन्शन एज अ स्पेशलिस्ट तुम्ही केन्ना घेतले किंवा केन्ना तुम्ही एग्रेसिव्ह लायन ऑफ मॅनेजमेंट घेतले येस बाबा नाव वी कॅनॉट वेट फॉर एनी टायम लॉंगर वी हॅव टू स्टार्ट विथ एग्रेसिव्ह. हे तुमचे यार्ड स्टिक कितें आसा किंवा तुमचे मायलस्टोन कितें आसा? सो आमकां आतां हिमोग्लोबीन लेवल सामकोच कमी आसा 7 जालो 5 जालो तेन्ना आमी चिंता 5 बी जेन्ना जाता हिमोग्लोबीन पळय भुरगो सामकोच धवो दिसतलो बोटां बी सगळीं धवी दिसतली ताची. इतले जेन्ना कमी लेवल आसता हिमोग्लोबिनाचे दॅट टायम ओरल मेडिसिन्स जे आमी सिरप दिता गुळयो दिता ते कांय करपाना. अच्छा. दॅट टायम यू नीड कित्याक सामको क्रिटिकल लेवल आसा तो कित्याक इतले जेन्ना कमी जाता थोड्यांक पाल्पिटेशन अशें हार्ट रेट स्वताची अशी कळूंक लागूंक शकता. नॉर्मली जेन्ना खेळटा तेन्ना मागीर रोखडेच थकतले ते कोणाक दम बी लागता इतले जेन्ना कमी जाता हिमोग्लोबीन तेन्ना मागीर अशें सगळें जाता तेन्ना नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन व्हडल्यांक सुद्दां जाता हें. इट एफेक्ट्स क्वॉलिटी ऑफ लायफ. तुका काम करूं येना सारकें यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इम्युनिटी डावन उरता परत परत बरें ना जावन पडप हें जाता तांकां. सो नाव फॉर दीस मागीर ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिवचें पडटा आमकां. आतां अलॉंग विथ दीस आतां कशें आसा ब्लड ट्रान्सफ्युजनूय दिवचें पडटा. आयर्न डेफिशियन्सी सपोज कमी मेळ्ळी आमकां आयर्नाची इंजेक्शनां दिवची पडटा. नॉर्मली आमी ते प्रेग्नंट मदर्सांक बी दितात. दॅट नॉर्मली हुएवर आतां मदर्स जे आसा इन केस तुमचें केन्ना कमी जालां आसतलें हिमोग्लोबीन जालें कमी तुमचें आयर्न लेवल कमी जालो तुमी केन्ना नोटीस केलां आसतलें की तुमच्या डॉक्टरीन तुमकां ऑलवेज आयर्न टॅबलेटी चालू करतले. इन केस ते जावना वाडूना आयर्नाचो लेवल हिमोग्लोबीन लेवल वाडूना तेन्ना तुमकां इंजेक्शनां लागतलीं. सामकेंच कमी आसा तेन्ना मागीर ब्लड चडोवचें पडटलें. दॅट इज एक्स्ट्रीम जेन्ना जाता तेन्ना. बरं आता डॉक्टर तुम्ही आमकां सांगलें न्हय त्याचे म्हणजे आंगाचो रंग धवो जावप किंवा ताचे बाकीचे बिहेवियरल चेंजीस जावं शकता. आता मागीर असं जस्ट म्हणजे होच तुमचें एक्सप्लेनेशन मातशें ड्रॅग करता. म्हाका सांगा डॉक्टर अशें एक जावं शकता की ताचे मेंटल फंक्शन्स अफेक्ट जावं शकता आयनाक लागून म्हणजे मेंटल फंक्शन म्हणल्यार कितें जाता तांकां याद उरपाना किरकिर करतले अटेन्शन चड वेळ दिवंक मेळपाना. सो अशें जेन्ना जाता अगेन एवरीथींग will affect your quality of life. तुझ्या एग्जाम्सान you'll start noticing की बाबा आपलो भुरगो बरो परफॉर्म करतालो परफॉर्मन्स मातशी डावन जावंक लागला इज नॉट एबल टू पे अटेन्शन. खेळूंक वतालो तो रोखडोच येता परत घरा किंवा बाय आसा खेळटा रोखडेच परत आयले बसले जायना खेळूंक ताच्यान चड वेळ दम येता. असली प्रॉब्लमां ही जाताच बट मेंटल इफ नॉट जस्ट मेंटल फिजिकलाचेरूय इफेक्ट जाता तांकां. अच्छा. एंड हे व्हडल्यांकूय जाता. इट इफेक्ट्स लॉट ऑफ म्हणजे दे गेट फटीक सून म्हणजे तांकां अशी जी भुरगीं आसा तांकां एक बेगीन थकवा येता. मातशें कितें केलें काय मातशें खेळ्ळी मातशें जाल्यार ती बाकीच्या भुरग्यां परस ती रोखडी थकतात किंवा तांकां तितको तो स्टॅमिना आसना. आतां समजा एक ल्हान भुरगीं समजा एक आमी 50 मिटर धांवतात एग्जाम्पल जाल्यार ही 25 मिटर धांवतकूच जाम पडटा सादे भशेन सांगप जाल्यार. ह्या पद्दतीची सामक्यो ह्या खातीर गरजेचें आसा की ह्यो बारीक बारीक गजालींचेर पेरंट्सांचें लक्ष दवरपाक जाय आनी पेरंट्सांनी ती एक्झॅक्टली कशी बी कारण कितें आसा मातशें रावन ते उठून परत धांवतले एग्जाम्पल. पण आमी जर ते लक्ष दवरलें की बाबा हे बाकीच्या भुरग्यां परस हे रोखडेच थकता दॅट मीन्स समथींग इज रॉंग. सो ह्या गजालींचेर जर पेरंट म्हणून जर आमी लक्ष दवरलें आनी योग्य वेळार जर दोतोराचो सल्लो घेतलो जाल्यार हे फुडले कॉम्प्लिकेशन्स आमी अवॉयड करूं शकतले. बरोबर डॉक्टर म्हाका सांगा आनी एकदां हेतूच प्रमाणे जनरल तुमी डे टू डे लायफान सांगलें न्ही हातूंत स्टडीजूय आयले ताचे म्हणजे ताचे रुटीन जे बेसीक कारण ल्हान मनीस शाळेन कोण चड काय शिकयना तितके पण जे बेसीक शिकयता तातूंत तांचे इफेक्ट जावं शकता. हय एब्सोल्युटली सगळ्यांक इफेक्ट जाता. मेन आनी एक तोच पॉयंट जो आसा पळय तो आनीक इल्लें एक्सप्लेनेशन एक्सपांड करून सांगता तुमकां सो तुमकांय मातशें कळटलें. सो आयर्न आतां हिमोग्लोबिनान जे ब्लड सेल आमचे रेड ब्लड सेल म्हणटा जे तांबड्यो पेशो जे आसता तांचें काम कितें तांचें काम ऑक्सिजन धरपाचें आनी सगळे फूल बॉडीन खंय खंय तुजे ऑर्गन्स आसा धाकटे मसल्स आसा बारीक बारीक आमचे जितले सेल्स आसा सगळे कडेन वचून ऑक्सिजन पावोवपाचें. बरोबर. तांचो आतां जेन्ना नंबर कमी जाता हिमोग्लोबीन जेन्ना देंवलें रेड ब्लड सेल कमी जाले जितले तुका ऑक्सिजन जाय तितले पावचे ना मागीर प्रॉब्लम कितें जाता हार्टाक
चड काम करचें पडटा. अच्छा. सो जितले फास्ट हार्ट पंप करतले तितले तुजे आनीक ब्लड वॉल्यूम वाडटा. सगळे कडेन रगत पावोवपाक जाय कित्याक ऑक्सिजन आतां नॉर्मल सपोज एज एन एक्झाम्पल आतां हार्ट एक 100 ml ब्लड समज धाडलें एवरी पंपा बरोबर धाडटा 100 ml. तातूंत कितले आरबीसी तुमचे आसूंक जाय ते आतां सपोज 100% भरलेले आसा आरबीसीन ते आतां 50% जाले. सो दॅट मिन्स हार्टाक आतां डबल काम करचें पडलें, 200 ml वॉल्यूम धाडचें पडलें. सो तें करपाक मागीर कितें जाता, हार्टाक फास्ट पंप करूंक लागलें तेन्ना तुमकां पाल्पिटेशन जे आमी म्हणटा, धक 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 जाता, जे फील जाता, यू विल स्टार्ट फिलींग दॅट. अच्छा. हार्ट चड काम करता, रोखडो थकतलो, जाम जातले हार्ट, दॅट इज वाय यू विल गेट टायर्ड. आनी त्याच सेम कमी ऑक्सिजन असलेले ब्लड सगळे कडेन जेन्ना पावता तुजे मसलूय जाम जातले, तुजे ऑर्गन्सूय जाम जातले. सो तुजे डायजेशन सारकें जावचें ना, ब्रेनाकूय कमी ऑक्सिजन गेल्यार म्हणून मेमरी इम्पॅक्ट जातली, तुजे बोन मॅरोक पावना, फॅक्ट्रीक तुजे सारकें फ्यूल पावना, फॅक्टरी जाम पडटली, मागीर तुजे जावचेंच ना तयार. सो एका फाटोफाट सगळीं प्रॉब्लेमां जाता मागीर. म्हाका डॉक्टर आतां ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर ऑन द बॅकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग वॉट यू हॅव डिस्कस टील नाव, इज देर म्हणजे आमी प्रिवेंट करपाक जशें समज की बाबा आमकां हें अनिमिया आमच्या भुरग्यांक जाल्लें नाका किंवा प्रिवेंशन ऑफ अनिमिया, जाल्यार वॉट रोल पेरंट्स हॅव टू प्ले ऑर वॉट दे हॅव टू डू? सो पेरंट्साचें काम कितें, आतां फर्स्ट प्रेग्नंट जेन्ना बायल आसता, फॉलो युअर गायनेकॉलॉजिस्ट एडवायस. तुमी तुमचे टायम टू टायम आयर्न टॅबलेटी घेवंक जाय, लॉट्स ऑफ फ्लुइड्स आनी सारकें तुमचे डायट सारकें आसूंक जाय, रिच इन आयर्न. तें तुमकां हांव सांगता, बिकॉज तुमकांय इफेक्ट जातले, तें ल्हान भुरग्यांकूय इफेक्ट जातले. सो 6 म्हयने आवयच्या दुदान आयर्न भरपूर आसता तें बेबीक वता. 6 म्हयन्याच्या नंतर मागीर आयर्न तातूंत कमी जावंक लागता. सो आमी मागीर बेबीक वयलें जेवण जेन्ना चालू करता, सो जे गोश्टी दिवप ना ते हांव पयलीं सांगता. एक जालें दूद, तातूंत मागीर बिस्किटो घालप ना, बुडोवन ती कांकणां घातली, एज आय ऑलरेडी पयलींच सांगलां तें. तातूंत न्यूट्रिशन कांय नासता, आयर्न कांय नासता, फक्त ताका कॅलरी वता आनी कांय मेळना. आमकां मागीर जेवण कितें चालू करूंक जाय, आतां 6 म्हयन्याचो भुरगो जालो ताका आमी आतां जिबेक आनी वोटाक तेज्या आनी कांय संवय ना, पातळ पातळ गोश्टीची संवय आसा. सो आमी प्युरी चालू करतले. सो प्युरी कित्याचें करपाचें, आतां इन व्हेजिटेबल्स रिच इन आयर्न रिच आमकां तांकां जेवण दिवंक जाय, लोखंड सामकें घालपा जाय तांकां, नाजाल्यार तांचें हिमोग्लोबीन तयार जावपा ना सारकें. सो इन पालक एक जाली, पालक भाजी बॉयल केल्यार जाता, ताका मागीर ताजी प्युरी करपाची, प्युरी तांकां डायरेक्ट खावयल्यार जाता. दीस इज फॉर स्मॉल 6 म्हयन्याच्या भुरग्यांक जेन्ना चालू करता तेन्ना. ताज्या बरोबर पालक जाली, मस्टर्ड सीड, सरसों साग जे म्हणटा तें करून दिल्यार जाता तांकां, दॅट इज ऑल्सो हाय रिच इन आयर्न. मागीर तांकां आतां दाळ केल्यो, वेगळे वेगळे टायपाच्यो आमच्यो दाळ आसा ते तांकां करून दिले. नेक्स्ट मागीर तांकां बीन्स दिले, आल्मंड घातले, काजू घातले, बदाम घातले, तांकां मागीर रागी, नाचण्याचो सत्व करपाचो, ताचे पॉरीज करून दिल्यार जाता. नेक्स्ट मागीर तांकां जे नॉन व्हेजिटेरियन आमचे आसा, चिकन, मटन, आनी जे आमचे बीफ इटर जाता, यू कॅन ईट युअर बीफ. इट इज रिच इन आयर्न, सामकें भरपूर आसता भितर आयर्न. आनी तें तुमकां जाय जाल्यार मागीर ताजो स्टू करून दिवं येता, ताजो सूप करून दिवं येता, बारीक बारीक पीसीस. व्हडल्या भुरग्यांक मागीर फिंगर फूड्स करूं येता तुमकां. सो भुरगे ज्या पद्दतीन खावंक शकताले किंवा तांकां आवडटले अशा पद्दतीन त्या फॉर्मान तुमी तांकां प्रेझेंट करात. डोंट मेक युनिफॉर्म सद्या एकूच दिवपाचे संवय लावं नाका. आतां आमचे आतां बाजरा बी जाले, तांचे सगळ्यांचे कितें करपाचें, वेगळे वेगळे ऑल दीस फूड आयटम्साचे तुमी आतां प्युरी केली, चणे बी जे आसा दे आर ऑल्सो गूड इन आयर्न. आतां नवें कितें आयलां की फ्रॉम द अरेबियन कंट्रीज आमच्या आतां ह्युमस येवंक लागला. ह्युमस जे आसा दॅट इज ऑल्सो फन प्रिपरेशन जे भुरग्यांक तुमी करूंक शकता. तातूंत मागीर कितें करपाचें, चण्याचे तुमी केले, बीटरूटाचेय करूं येता तें. यू कॅन मेक इट विथ डिफरंट फूड आयटम्स. तो एक तुमचो डीश जालो, भितर इल्लें तूप उडयलें, हेल्दी फॅट्स घालूंक. नॉन व्हेज सोर्सास मागीर आमचे ताती जाले, तातयो वेगळे वेगळे यू कॅन मेक डिफरंट. आतां फ्राय केले, वेगळे वेगळे शेप्स करपाचे. एक स्मायली केलो, ताजे मागीर कितें ताचो स्टार शेप केलो, तांकां जाय तें आवडटा तें करपाचें. आनी तें आमी जे प्रिपरेशन केलां तें हुमस बी जे केला किंवा कडी केला जी, तें होल व्हीट ब्रेड वापरल्यार जाता. किंवा ताजे आतां तुमी जे स्पिनेचाची ती करी जी केला ती, ऑर टोमॅटो पेस्ट, टोमॅटो इज ऑल्सो अगेन रिच इन विटामीन सी. विटामीन सी हेल्प करता आयर्न अब्सॉर्ब जावपाक. सो तें आतां जें आसा यू कॅन यूज इट दाळेन मिक्स करून दिलें. दाळ आतां करताच आमी नॉर्मली, दाळेचें कितें जाता, आमी उदक चड घालता, दाळ कमी, तातूंत येना. सो एक म्हणजे कॉन्सन्ट्रेट करपाचें. म्हाका तुमी बऱ्याच पद्दतीन सांगलें की कशें कशें कितें खावं शकता. डॉक्टर, एज लास्ट एक 30 सेकंड्स म्हणल्यार टेक होम मॅसेज म्हणून तुमी कितें सांगतले? टेक होम मॅसेज म्हणल्यार
बेबी आता तुमचो सपोज माती खावंक लागला, हात पाय ताजे धवे दिसूंक लागला, रोखडो थकता, स्कूल परफॉर्मन्स कमी जावंक लागला, किरकीर खूब करता, हे 5 गोश्टी तुमी पळयात सिंपल. अशें कितें असलें तुमच्या पिडियट्रिशना कडेन वचात आनी गेट इट चॅक्ड. बरोबर. वन मोर मेसेज कितें दिवपाची तांकां ती, आतां तुमचे आतां आमचें गव्हर्मेंट इज डुईंग अ फॅन्टॅस्टीक जॉब. तुमकां सगळे बरे बरे जे आमचे आतां प्रोवायड करूंक लागला तुमकां डिवॉर्मिंग, दंताचें वखद जे प्रोवायड करता फेब्रुवारी आनी ऑगस्टान दितात. आनी ताच्या बरोबर आयनाचे टॅबलेटी जे दिता ते तुमी घेवच्यो. अशें ना की गव्हर्मेंटान दिता म्हणल्यार ते बरे क्वॉलिटीचे ना. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरोबर. सो म्हाका दिसता बरीच मोलादीक म्हायती. एका सादोसो विशय आसा पण हो सादो विशय खूब कॉम्प्लिकेट जावंक शकता. म्हाका दिसता सगळ्या पेरंट्सांनी अलर्ट रावप. बरीचशी म्हायती डॉक्टरान दिली आसा. डॉक्टर तुमी यंग आसा, उमेदी आसा आनी तरी पण आपल्या क्लिनिकाच्या प्रॅक्टिसांत वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयले. ह्या खातीर आमचे सगळे जे प्रोग्राम पळोवपी आसा, व्हिवर्स आसा तांचे वतीन आनी म्हजे वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.